20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाले उपरांत 22 तारखेर मतमेजणी जाल्ली. उपरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान आपले उमेदवार जाहीर केल्ले. ते प्रमाण सोमारा भाजप तशेंच काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले. देखून उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकार आनी उपाध्यक्षपदा खातीर नामदेव च्यारीची बिनविरोध निवड जाल्या. जाल्यार दक्षिणेत अध्यक्षपदाचेर भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ गांवस देसाय आनी उपाध्यक्षपदाचेर अंजली वेळीप वेंचून आयल्या. मजगतीं दक्षिणेत अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत एका विरोधकाचें मत फुटपाचो प्रकार घडला. सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान कोफुसांव निर्माण जाला. दक्षिणेत भाजपाची 11 सिटां आयिल्लीं मोगो आनी अपक्ष दरेकी 2 सिटां मेळून 15 सिटां जातात. मात अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकीत सिद्धार्थ हाका वट्ट 16 मतां पडिल्ल्यान एक मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचें मुखार आयलां. मजगतीं काँग्रेस युतीची 9 सिटां आशिल्लीं ते प्रमाण 9 मतां मेळिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. तेजेर आमगे कितू आसले अलायन्साचे 9 मरे कितले पडे 9 मरे मागीर कितें जालें आमगे अलायन्स आसले 9 आसले 9 पडे. सो आतां हे खंयचे पडले म्हणटा ते आमगे 9 जो आहाय ते आमी आनी गोवा फॉरवर्ड 9 आसले ना 9 पडली आम आसले ते आसले सेम नंबर डिन इनक्रीज एंड डिन डिक्रीज ऑल्सो इट इज द सेम. सो तुमी शुअर आसा सो तुमगे नो अरे कितले जाल्ले आमगेले अलायन्सान 9 जा न्हू 9 पडले आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथींग एल्स. आतां तो आसलो बीजेपीन तो रिजायन जालो. रिजायन जावप अधिकार ना रे संविधानान दिलोलो. तो रिजायन जावन आमच्या पार्टीन भितर येयलो. सो वेर इज द क्वेश्चन वेर इज द क्वेश्चन ऑफ ही रिजायन फेस द पब्लिक एंड वन विथ वन ऑफ द हायेस्ट लीड्स. दिस इज अ स्लॅप on where the chief minister campaigned that particular booth we won with one of the highest leads. 16 तुमकां खंयचे तुमकां कितें हे बी प्रचार बी केलो तुम्ही सिक्रेट बॅलेट ते हांव कांय सांगपाक शकना कशें म्हणून पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले आमचे विश्वास दवरला म्हणून ते आमच्या पार्टीचेर विश्वास दवरून मारला ते हातूंतले बरी गजाल एक मत आमकां पडलें. आपण सपोर्ट बी केला आसतलो हांव तशें काय सांगपाक शकना एकट्या कोणाचें नांव सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणून ते आतां तशें कळपाक. we are happy with the result because we were 9 आम्ही 9 आसा 8 काँग्रेस आणि एक आमचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचो. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाबूचे सदस्य तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आणि तसोच आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाबा अमित पटकर. आमची 9 पडल्यात देवर आउट ऑफ 25 आणि तुम्ही आनी एक नॅशनल पार्टी आसा त्यांचो एकूच आसा. सो आता गोंयच्या लोकांक चिंतूंक जाय हू इज द बी टीम ऑफ बीजेपी जे क्रॉस आनी आयदर यू बी विथ द रुलींग ओ यू बी विथ द ऑपोजिशन. सो आता सिद्ध जाता की हे बी टीम ऑफ बीजेपी कोण हे गोंयचे जनतेन हाजेर विचार करपाची गरज आसा. मजगतीं हे विशीं आबाचो वेन्झी विएगस हाणें प्रतिक्रिया दिल्या. आमची भुमिका स्पश्ट आसा. आमी भाजपाक विरोध करतात. आमी भाजपा आड मतदान केलां अशें वेन्झी सांगता. जिल्लो पंचायत अध्यक्षाच्या वेंचणुकेत आमी क्रॉस व्होटींग केला हो दावो निराधार आसा म्हूण वेन्झी विएगस सांगता. आयकात. आज आम आदमी पार्टी एकूच स्टँड घेवन आहा. जिको इलेक्शन जिखनाक इलेक्शन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जाय चेंजीस जायत रावतल्यो बट आमगे एकूच स्टँड आहा कितें वी आर एंटी बीजेपी एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स. हितून घाडायबुडय कांयच ना. जेन्ना स्पिकरा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय आमकां काँग्रेसाक हे विचार मान्य नाशिल्लो जावं तो अलायन्साचो जावं कसलोय कित्याक मान्य नासलो कित्याक ते टायमार अलायन्स करनाय. मत इतलेंच अलायन्स सगळ्यांक जाय आशिल्लें पूण टायमार करनाय आनी तेन्ना आमी एल्टना सपोर्ट केल्लो आनी एल्टना सपोर्ट करून भायर जेन्ना सरले आमी त्या दिसा आमी सांगलेलें की आमी एंटी बीजेपीक वोट मारला. एज अ ऑपोजिशन वी हॅव वोटेड अगेन्स्ट द बीजेपी. इट इज नॉट दॅट वी हॅव वोटेड फॉर काँग्रेस ऑर वी आर इन फेवर ऑफ देम. लोकांक जाय एंटी बीजेपी वोट मारपाक. सो आमगे स्टँड एल्टना माल तेन्नाय तसो आशिल्लो. आमगे स्टँड आज झेडपी इलेक्शना जेन्ना तेंगे इलेक्शन वोटींग जाल्लें तेन्नाय आमगे मामागेलो स्टँड आनी पार्टीचो स्टँड तोच आशिल्लो. सो वी हॅव वोटेड फॉर हू हॅज स्टूड अगेन्स्ट द बीजेपी. सो हितून दोन भाशेन गोश्टी उलोवन फायदो ना. आतां हे जे कोण आम आदमी पार्टीन क्रॉस वोटींग केलें म्हणटाय आनी म्हणटाय
आय थिंक दिस इज असलें पॉलिटिक्स मरे लोकांना आतां भायर उडयलां आमगे पास्ट ट्रेंड असलो कल्चरूच ना सो जेन्ना असलो कल्चरूच ना जाल्यार आमचे भोगलांड घायल त्या मनशाको विचारपा जाय तेगे क्रेडिबिलिटी कितें ती हांव तेजेर वचपाक सोदना आनी ना म्हूण तेजेर टिकाय कांय करूं सोदना बट आवर थिंग इज व्हेरी क्लियर वी हॅव ऑलवेज बीन देर अगेन्स्ट द बीजेपी आनी 12 तारखेर असेंब्ली आसतली wherever there is an opportunity for Goa to stand together, we are going to be there as a legislative part of the legislative wing of the Aam Aadmi Party. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.